पळयात गोंयांत न्ही नुस्तें कडी भरपूर तरेचे आसता. सावथाक गेल्यार दुसरे, नॉर्थाक गेल्यार दुसरे, सगळ्यांचे वेगवेगळे टेस्ट. तातूंत एक म्हाजें फेवरेट जिरें आनी मिरें. आयज आमी नुस्त्याची कडी करया जिरें मिरें घालून. आनी म्हाजें फेवरेट विसवण आमी घेतले हे भाशेन बरें धुवन एकदम वेवस्थीत. आतां हेका मॅरिनेट करून घेवया. मॅरिनेट कशें करप? मीठ लावन. आनी जितले मॅरिनेट करतले न्ही जितले मीठ लागतले नुस्त्याक तितले नुस्तें रुचीक लागतले. तर जाता तितले एक्स्ट्रा मॅरिनेट करा, दवरा फ्रिजीन. हांव हिंग रावता थंड प्रदेशान इंग्लंडान, तर म्हाका फ्रिजीन दवरपाची गरज ना. 1-2 वर करून भायर दवरल्यार जाता. तर आतां मसाल्याची तयारी करतले आमी. हिरवी मिरसांग, हे बर्ड्स आय चिली चड तीख आसता म्हणून दोनूच घालता. लसूण 4 पाकळी, लवंग 4, मिरी 15 ते 20, 2 हिरवी वेलची घातली आमी. तिखी 1 ते 1.5 टेबलस्पून जिरें, अर्दो टीस्पून हळदी पिठो, हे होममेड हळदी पिठो. इल्लें उदक घालया आनी वांटप तयार करूया. हे आमचें वांटप जाल्ल्या हे भाशेन दिसलें. आतां कायल तापले उपरांत आमी नुस्तें तळसून घेवया. फुल शिजोवपाचें ना, आमकां बारीक तळसून घेवप. मातशें सारकें वयर सील म्हणटा पळय त्या भाशेन करून घेवप. एका सायडीन 1 मिनटां, दुसऱ्या सायडीन 1 मिनटां, 2 मिनटां पासून केल्यार जाता. वेवस्थीत सील जाल्ले आसा, ताका म्हणटा इंग्लिशीन सील. आयदान चडांत चड हांव कितें करता, जेन्ना गोंयची कडी करता न्ही मातयेच्या हांडीन हांव नुस्त्याची कडी करता. 3 कुल्यार हांवें तेल घातला. तेल तापले उपरांत आतां कांदो घालया. एक धाकटो सायज कांदो आसा, हे भाशेन बारीक शिनून घेवप आनी हेका तळसून घेवया आमी. पळय कलर चेंज जाल्लो आसा. कोथमीर सायडीन दवरता आनी 1 मिडियम सायज टोमॅटो हे भाशेन चॉप करून घेता. 1 टमाटर घालया आतां आनी टमाटोय तेज्या वांगडा तळसून घेवया. पळय कांदो टमाटर आतां कलर चेंज जाल्लो आसा, म्हणजे आतां सॉफ्ट जाल्ले आसा. आतां आमी घालया मसालो, जे तयार केले, वांटप तयार केल्ले पळय ते बरें भाजून घेवप. आतां आमटाण फ्रेश असले फ्रेश वापरा, फ्रेश ना जाल्यार दुसरे ड्राय पासून वापरले जाता तुमकां जाय तशें. तर हांव चडांत चड असले ताजे वापरता. कितें मेळटा जाल्यार वापरप. हे गरम उदकान मातशें भिजयता 10 ते 15 मिनटां, तर बियो सुशेगाद सुट्टेले आरामात. पळयात हे भाशेन टॅमरीन पल्प घातलें आतां. आनी भाजून घेवया बरें मसाले सकट. आनी हो व्हिडिओ तुमी संवसाराचे खंयचे दीस आसून पळयता म्हाका सांगात आं. आतां इल्लें उदक घालया मिक्सरान जें कितें आसलेलें पळय तें. आनी हे कडी न्ही पातळूच बरें दिसता, दाट तितले मजा येवपाना. मीठ घालया. 1 टेबलस्पून गोवन विनिगर घालया. गोवन विनिगर ना न्ही जाल्यार तुमी दुसरें कितें ताडी विनिगर बी घातल्यार जाता. मिक्स करून घेवया. आता कोथमीर घालया. कोथमिरा पालो. टेस्ट द curry and adjust the seasoning if needed. आता आमी नुस्तें एकदम सुशेगाद दवरया एक करून हे भाशेन. फक्त 2च स्लायस घेतला हांवें. पळय ह्या भाशेन सारकें एडजस्ट करून घेवया. धवळपाची काय गरज ना. हांगासर धवळ्ळे नुस्तें मोडटलें आनी आमकां प्रेजेंटेशनाक पासून जाय. गोंया पळयात, गोंयांत एकदम कितले अप्रतीम आमच्या घरा भायर. हे
आणि आता ते कायले आमी नुस्तें भाजले पळय तेतून हांवें उदक घातलून आनी इल्लें शिजयला. हे आमचे कडी जाता तयार जाल्ले आसा. आता तुम्ही कशे खातले म्हाका सांगा. म्हाका हे जिरे मिरे हे भाशेन चिकटी रायसी वांगडा वो उकडे तांदळा वांगडा खूब आवडटा. हे पळयात आमचे प्रेजेंटेशन. हे आमचे जिरे मिरे जाले तयार. तुमकां आयचो व्हिडिओ कसो दिसलो कमेंट सेक्शनान कळयात. आता आमी टेस्ट करून पळोवया. नुस्तें एकदम व्यवस्थित एकदम टेस्टी आणि एकदम स्वादिष्ट जाल्लें आसा.